Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. ही गुफा बौद्धाची म्हूण पर्यावरण आणि दायज अभ्यासक राजेंद्र केरकार सांगतात. बौद्ध काळातल्या स्तूपासारखी ही गुफा बुद्ध परंपरेकडेन गोयचो संबंध जोडपी महत्वाचे दायज. आता आमी फोंडा तालुक्यातल्या तामसुली ह्या वाठारान आसा. खांडोळा गांवान येवपी हो तामसुलेचो वाठार जो आसा तो कुळागरांनी समृद्ध आसा. हांगा सदांच उदकाच्यो झरी आसा, बांयो आसा आणि ह्या सगळ्या गजालीक लागून हांगासर आमकां बागायतीची परंपरा जी आसा ती कितल्याश्या वर्सांनी समृद्ध जाल्ली, गिरेस्त जाल्लेली पळोवपाक मेळटा. आनी अशाच ह्या वाठारान आमकां एक जी बौद्ध गुंफा जी आसा, गोंयांतली जी बौद्ध गुंफा जी आसा ती आमकां मेळ्ळेली आसा. ही गुंफा जी आसा ते आमचे आदरणीय मधुकर गांवकर जे आसा, जेंकां आमी मधु यशवंत गांवकर म्हणटा, तर ते बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे जे सदस्य आसा तर ते ह्या भागान जेन्ना तेंच्यांनी भेट दिली तेन्ना तांकां ही गुंफा पळोवपाक मेळ्ळी. तेंच्यांनी म्हाका ह्या संदर्भान फोटो धाडले आनी रातभर आमी हेचेर अभ्यास केलो आनी आयज आमी ह्या जाग्यार जेन्ना येयले तेन्ना ही वैशिश्ट्यपूर्ण गुंफा जी आसा ती आमकां दिश्टी पडली. ह्या गुंफेन एरवी आमकां शैवपंथीयांच्यो ज्यो गुंफा दिसता, ह्या शैवपंथीयांच्या गुंफान आमकां शिवलिंग जे आसा ते एकंदर जो जांभो दगड आसा जेका आमी लॅटरायट म्हणटा, त्या लॅटरायट फातरा भितरूच ते संलग्न आसलेले आमकां पळोवपाक मेळटा. कांय कडेन जो बेजाल्ट स्टोन आसा त्याचो शिवलिंग तयार करपा खातीर वापर करून तेची स्थापना जी आसा ती गोंयांतल्या जायत्या गुंफांनी केल्लेली आसा. ह्या गुंफेचें वैशिश्ट्य म्हणजे त्याच्या भितरली जागा आसा, जी गर्भकूड आसा भितरली, तर तेतून आमकां जे कांय कलाकृती मेळ्ळेली आसा, जेचेर कोरीव काम केल्लेलें आसा ती आमच्या स्तूपाची प्रतिकृती आसा. म्हणजे आमच्या गोंयान आमी म्हणटाले की बौद्ध परंपरा आसा, गौतम बुद्धाच्या विचारान भारावलेले हांगासर जे बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी, संघम शरणम गच्छामी असो घोष करीत बुद्धाच्या शिकवणीचो प्रसार करपाक जे हे जे बौद्ध परंपरेतले जे लोक असलेले, जे आमच्या दिवचल हांगासर जेंकां लामा म्हणटात, तर ते लामाग्राम हांगासर असले आणि न्हंय ओलांडल्या उपरांत जो गांव मेळटा तो मांडवी न्हंयच्याच कांठार आसपी गांव जो आसा तो म्हणजे खांडोळा गांव. आता लामगांव बुद्धाची गुंफा आसा ही शणै गोंयबाब हांच्यांनी स्पश्ट केल्लें, पूण तेचेर अधिकृतरित्या शिक्कामोर्तब जो आसा तो ब्रितली मित्तल वॉलनर जी आसा, जर्मन स्कॉलर जी आसा, तिणी ह्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय परिशदेन पेपर निबंध सादर करून हे सिद्ध केल्लें. आता अशाच बौद्ध परंपरेचे नाते सांगपी गुंफा जी आसा ती फोंडा तालुक्यातल्या ह्या खांडोळा गांवान आमकां आयज पळोवपाक मेळ्ळेली आसा. हे आमच्या गोंयचे एक गिरेस्त दायज आनी बुद्धाचो स्तूप जो आसा तो स्तूप आमकां ह्या वैशाखाच्या म्हयन्यान पळोवपाक मेळ्ळा. हे आमी भाग्य समजता, ज्या बौद्धांनी आमची संस्कृती, आमचो धार्मीक वारसो जो आसा तो गिरेस्त करपाक योगदान दिल्लेलें आसा. अशा ह्या बौद्धाच्या भुमीन आमी आयज आसा आनी ह्या बौद्ध परंपरेचो वारसो जो आसा तो आमकां सांगपी जो आसा तो स्तूप आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी जर एकंदर द्वार जर पळयलें, ह्या द्वाराचेर इतकें सुंदर कोरीव काम केल्लेलें आसा. पुराय हो जो जांभो दगड आसा ह्या जांभ्या दगडाचेर कोरीव काम करपाक खूब कठीण आसता, पूण तेचेर हे जे प्रवेशद्वार आसा त्या प्रवेशद्वाराचेर आमकां कोरीव काम केल्लेले खांब पळोवपाक मेळटा आनी भितर आमकां पळोवपाक मेळटा तो म्हळ्यार स्तूप. हांव विनंती करता ह्या भागातले आमचे ज्येष्ठ नागरीक आणि बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे सदस्य आदरणीय मधुभाऊ हांकां की तांकां हे जे आमचे दायज आसा ते कशे दिश्टी पडले. ह्या वर्सा म्हाका आमचे बेतकी खांडोळ सरपंच जे आसा बाब विशांत नायक ताणी म्हाजेर एक जबाबदारी घेतली की आमच्या ह्या गांवचे जैवविविधते संबंधी एक पुस्तक तुज्या हातीनसून आमचे घडोवन हाडचें म्हणून आमी तुका पूर्ण सहकार्य करतले म्हणून.
आणि त्याच्या उतराक गांवच्या ह्या सुखाक लागून बेतकी खांडोळा पंचायतीच्या ह्या भल्याक लागून हांवें ती जबाबदारी घेतली आणि माझ्या बरोबर माझे मित्र उमेश नायक म्हणून आमच्या बेतकी गांवच्या गिमोणे भागान रावपी ते असले. आमी दर सुटी मेळटा तशी जावं खंयचो टायम मेळटा तसो आतां आमी काम आमच्या जोरान चालू केल्लें आसा आणि त्या बद्दल आमकां आमची पंचायतीचो सेक्रेटरी आणि जो सरपंच आसा सेक्रेटरी आमचो रुपेश हळणकर आणि सरपंचान तुमी फुडें चला, तुमी कसल्याच एका अडचण करिनासतना आमी तुमकां सहकार्य करतले आणि ते काम जावपाक जाय म्हणून आमची जबाबदारी दिली. आतां आमी जवळ जवळ 10-15 दीस जाले आमी मेळटा तशें कामान ते आमचें काम करून घेताले. काल आमचो जो भाग आसलो आमी बेतकी पूर्ण करून आतां आमी खानोळ्यान येयल्ले आणि खानोळ्यान येतकूच आमी म्हाका ज्यो कितें गोश्टी खबर आसल्यो त्यो ताका दाखयत येयलो आणि तितक्यान आमचो हांगासरल्या ह्या भागाचो सुभाष नायक म्हणून एक वनदेवीचे म्हणून हांवें म्हटलें म्हाका कुतूल जालें पळोवया रे म्हटलें आमी. हांव वर्षी भुरग्यापणीन तो आज पर्यंत हेवटेन येता वयता पूण म्हाजें लक्ष केन्ना वचूंक नासलें. पळोवया म्हणटकूच आमी हांगा येयले आणि येवन पळयत जाल्यार तेजेर सगळें करड हे दिश्टी पडटा सकयल पडलेलें आसा तें करड जातलें. तो म्हणपाक लागलो आपूण काडटा म्हणलो करड म्हणटकूच हांवें म्हटलें आमी चडो तूं नाका म्हणलो चडो तुमी सकयल रावा आपूण सगळें काडून तेणी बाबड्यान ते बरो एक वरभर लागून हे सगळें करड काडून ती ओपन केली. ओपन करतकूच म्हाज्या हातूर मनान अशे खूब प्रश्न येयले की इतिहास संशोधका कडेन हेजी चवकशी जावपाक जाय म्हणून म्हज्या मित्रा कडेन उलयलो हांव. म्हाका सरपंच आतां आज शिरगांवची जात्रा म्हणटकूच मेळूंक ना सगळें दनपारां पंचायतीन गेल्लो हांव म्हणून सरपंच मेळना म्हणटकूच आनी सेक्रेटरी मेळना परतून येयलो हांव. पूण हांवें सराक उतर दिल्लें राजेंद्र सराक उतर दिल्लें की हांव फाल्यां सांजचो तुमच्या बरोबर येतलो म्हणून आणि तेका लागून म्हाका येवचो पडलो. म्हाजे मित्र जे उमेश आसा आणि तो सुभाष म्हणटा तो धोण आसा नाल्यार ताका हांगा हाडपाचो तो आतां धोण म्हणून शिरगांवां गेलो आणि उमेशाक कांय अडचणीचें काम जालें तेगेलें आणि ताका येवंक मेळना. तो म्हणपाक लागलो सरा बरोबर तूं चल. आतां जेन्ना सरान म्हाका हांगा पावतकूच म्हटलें की आमी भाग्यवान आसा की ही जी हो जो बौद्धाचो स्तूप आसा हे जे बौद्धाचें एक हांगासर देवूळ कशें जे तेणी कातून तयार केल्लें आसा हें तुज्या खानोळ्यान जशें लामगांवान आसा तशेंच ते हांगा येयल्या म्हणून आणि येयल्या म्हणून म्हाका एक खुशी जाली की खांडोळा गांव सगळ्याच हातूर मुखार वयता, एग्रीकल्चरान मुखार आसा आणि डेव्हलपमेंटूय बी जावपाचो जाता. पूण एग्रीकल्चर सांबाळून अजुनूय आमचे लोक जे आसा न्हू ते करता आणि तितूर हे बुद्धाचे जे आसा न्हू बुद्धम शरणम गच्छन्ती म्हणटा ते हे मेळ्ळा म्हणटकूच हांव म्हाजें नशीब म्हणटा आणि जे म्हाका मार्गदर्शन करपाक हांगासर जे म्हाजे गुरू राजेंद्र बाब केरकार आसा तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा, आभारी म्हणटा. कित्याक तो जर हें आतां हातान काम घेवन म्हाका सांगनासलो न्हू पूण एक गजाल जाली की राती जसो सरान सांगलें आपुणूय अभ्यास करपाक तशें म्हाज्या मनान अनेक विचार येवपाक लागले की ही गुफा आसा ती कसली. पूण जेन्ना आतां म्हाका सरान सांगलें की तुमी लक्की आसा ही बुद्धाची गुफा म्हणून तेन्ना म्हाका खरोच सांगता इतको आनंद जालो की म्हाज्या गांवान पयलीं बुद्ध येयले आणि ते रावून गेल्या म्हणून आमी खरेंच भाग्यवान नशिबवान आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.